माई मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पणजेत येरादारीची कोयंडी, रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क, लोकांक येरादारीत व्हड आडमेळी. सुवातेर ना येरादारी पुलिसांच्या उडावाक लागून परिस्थिती आनीक बिकट. फोंडा डेंग्यूचो प्रसार चल्ला वाडत. फाटल्या कांय दिसा सावन खडपाबांद वॉर्डांत सांपडल्यात नवे दुयेंती. एके बायलेक लेगीत आयले मरण. थळाव्या मदीं भिरांत. एसटी रिझर्वेशनार राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर चर्चा. लोकांच्या हिता खातीर वावुरता भाजप. वेंचणुके आदी लायतले सोक्ष मोक्ष. दामू नायकाचें उतर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजे डीबी रोडार येरादारीची कोयंडी ही दिसपट्टी समस्या जाल्या. रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क केल्ल्यान व्हड आडखळ निर्माण जाता. कसिनो भोंवडेकारांच्यो गाडयो लेन आडयतात आनी येरादारी पुलिसांच्या उणावाक लागून परिस्थिती आनीक बिकट जाल्या असो लोकांचो दावो आसा. येरादारीचो बोवाळ उणो करपा खातीर बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी येरादाऱ्यांनी केल्या. कितले फावटी सरकाराक लोकांनी जागे करपाचे, लोकांनी जाप मागल्या. नो स्टॉपिंग नो स्टँडिंग बोर्ड मारला तरी गाडी हांगासर रावलेलो आहा. लायनीन आख्खे हांगासर रावता आनी ट्रॅफिक जॅम करून सोडटा. नो स्टॉपिंग नो सायन बोर्ड आसा हांगासर, विजिबल सुद्दां आसा. आमी आतां फेरी पॉयंट आसा पणजे थंयसर आसा आमी. आनी हांगासर हो मॅजेस्टीक प्रायडाचो कसिनो आसा थंयसर आसा आमी. आनी हांगासर नो स्टॉपिंग नो सायनींग बोर्ड लायल्लो आसा. तरी आसतना हांगासर हे टुरिस्ट रेंट कॅब आनी टॅक्सी हांगासर येवन रावतात. हो आतां रोड हो जस्ट स्टार्ट जाता कसिनो त्या बेल्टाक ह्या रोडाचेर. आनी हांगासर हे आतां नो स्टॉपिंग नो स्टँडींग सायन लायल्लो आहा. हे आसा मॅजेस्टीक कसिनोच्या ब्रायडूच. हांगासर फेरी लागता तेन्ना हांगासर कितले टर्निंग प्रॉब्लम्स जाता. केन्ना केन्ना गाडयो ह्या टर्नार मेरेन थंय लावन दवरतात तेनी. 2 व्हिलर 4 व्हिलरी हांगासरल्यान भायर सरता फेरी बोटींतल्यान. तरी आसतना गाडयो हांगासर पार्क करता. हांगासर ना म्हूण पुलीस फोर्स आहा. हेंचे वॅली पार्किंग हांगासर हे घेतात आनी त्या म्हणसर हांगासर जे लोकल्स ह्या टायमार घरा वयता वॅली पार्किंग हांगासर घेता. त्या म्हणसर गाडयो हांगासरूच उरता आनी बाकीचो ट्रॅफीक जो मुवमेंट आसा तो डिस्टर्ब जाता हांगासर. दुसरी आमी हांगासर नोट केला की हांगासर खंयच्याच कॅप्टन ऑफ फोर्ट्साच्या बिल्डिंगेचे रोडाच्या फुडल्यान जे पार्किंग लोक करता थंयसर एकूय हांगासर नो पार्किंग नो स्टॉपिंग बोर्ड ना. फाटीं आमी पळयलेलो फेरी बोटीकर थंयसर नो पार्किंग नो स्टॉपिंगाचो बोर्ड आसलो तरी आसतना गाडयो थंयसर पार्क केला. पूण हांगा बोर्ड नासतना सुद्दां हांगासर लोक हांगासर पार्किंग येवन करता. आतां आमी पावले मातशे फुडें. हांगासर कॅप्टन ऑफ फोर्ट्साची बिल्डींग जी न्यू बांदता थंयसर काम थंयसर आमी पावलेलो आसा. आनी हांगासर आमी पळोवपाक शकता आतां ही बस येवन हांगासर ही क्रूज लायनीचेर वचपाक हांगासर बस ड्रॉपाक गेल्लेली आसा. थंयसर आतां ती बस रावलेली आहा. पार्किंग लायट्स मारून आसा तरी पूण ती मेन रोडाचेर हांगासर रावलेली आसा. ह्यो गाडयो हांगासर पार्क करून वयतात कसिनोन. आतां फुडें पळयात तुमी हे बीग डेडी कडेन अशे तरेन आतां आमकां सारकें दिसना येता ती तीन लेन जाल्लेली आहा. एक स्ट्रेट पार्किंग भितून केल्लेली आहा. आतां एक नॉर्मल लेफ्ट हँड सायड आनी रायट हँड सायड आतां एक लेन ओपन जाल्या. हो रोड आसा हो 2 लेन 4 व्हिलर वचपाची लेन आसा. पूण तरी आसतना हांगासर ही आतां फुडें पावन हांगासर 1 लेन जाता. फूल रोड हो आतां खाली आहा. हो सगळो ट्रॅफिक येता हांगाल्यान आनी स्ट्रेट हांगासर ह्यो टॅक्स्यो डायरेक्ट वचोन टॅक्सी आनी भायल्यो गाडयो आनी रेंट कॅब टॅक्स्यो डायरेक्ट वचोन एक लेन करता आनी दुसरी लेन ट्रॅफिकाक सोडटा. आतां मातशे फुडें जे कसिनो डेल्टीन जॅक आसा जी जेटी आसा पळय थंयसून तो न्यू कसिनो हाडून दवरला त्याच रोडाचेर आसा आमी. आनी हांगासर मातशे फुडें येवन आतां परत सेम सिट्युएशन तुमकां दाखयता. 2 लेनाची रोड आतां एक लेन जाल्लेलो कित्याक गाडयो सगळ्यो कसिन्यान वचपाक हांगासर उबे रावलेले आसा. आनी हे स्पेशली हे टाउन्स जे आसा ते येवन हांगासर गाडयोंक थांबयतात आनीक ट्रॅफिक करता. हांगासर नो पार्किंग नो स्टॉपिंग बोर्ड मारलेलो आसा तरी पूण गाडयो त्या ड्रायव्ह लेनीन हांगासर पार्किंग करून हांगासर रावता.
आतां 2 लेन आसलो रोड आतां 1 लेन जालो हांगासर लेफ्टान सगल्यो गाडयो पार्क केल्या आनी डायरेक्ट एंट्री हांगासर तांकां बिग डॅडी कसिनोन जाय तांकां ती सगल्यो टॅक्सी आनी भायल्यो गाडयो आनी रेंट कॅब हांगासर आसा. रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या गाडयांक लागून बरोच वेळ लोकांक ट्रॅफिकांत आडकून रावचें पडटा. बेकायदेशीररित्या केल्ल्या पार्किंगाचेर ताकतिकेन कारवाय करची आनी येरादारी वेवस्थापन सुदारचें अशी मागणी थळाव्या येरादारी करप्यांनी अधिकाऱ्यांक केल्या. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. फोंडा वाठारात डेंग्यूचो प्रसार वाढत आसा. फाटल्या कांय दिसां सावन खडपाबांद वॉर्डांत नवे दुयेंती सांपडल्यात. एके बायलेक डेंग्यूच्या प्रसारान मरण आयिल्ल्याचे लेगीत दुबाव आसा. ह्या वाठारांत आनीक केसी आसपाची शक्यताय आशिल्ल्यान थळाव्या मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. फोंडाच्या खडपाबांदांत रावपी मूळ उत्तर प्रदेशांतल्या एका बायलेक फाटल्या सप्तकांत जीएमसीत उपचार घेतना डेंग्यूच्या दुबावी जोराक लागून मरण आयलें. तिवारीचेर पयलीं फोंडा उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार जाले, पूण तिची स्थिती इबाडिल्ल्यान तिका जीएमसीत धाडली, पूण ती वाचली ना. भलायकी खात्यान उपाय येवजण चड खर करच्यो अशी थळाव्यांची मागणी नेट धरता. खडपाबांद हांगा खूब केसीस मेवळे आहा कितें हेज्यो डेंग्यूच्यो आनी एक हांगा एक्सपायरी जाल्ली आसा. हाज्या खातीर कितें केलें आसा? पळय गेले ते 24 तारखेक आमच्या हांगा फोंड्या भितर हो खडपाबांद वॉर्ड पडटा, वॉर्ड नंबर 6. आमच्या वॉर्डान 24 तारखेक एक अनफॉर्च्युनेट म्हणटा तशें आमी एक डेंग्यूची केस अनफॉर्च्युनेटली तिची डेथ जाल्ली आसा. हांगाच रावताली ती, हांगा रेंटाक रावताली ती. ताजे पयलीं सुद्दां केसी एक्टीव आशिल्ल्यो 1-2-3 तांच्योच. शेजराकूय 1-2-3 आशिल्ल्यो हांगा जे आमी खडपाबांद गार्डन म्हणटा थंय. ताजे नंतर तिका आयडीन एडमीट केल्ली. आयडी नंतर तिका 24 तारखेक रातचे सांजचे मागीर 8:30 सुमार हांगच्यान जीएमसीन रेफर केलें आनी जीएमसीन अनफॉर्च्युनेटली तिचे 11:50 मिनटांनी डेथ जाल्ली आसा. ताजे नंतर आमी पळयलें की ताजे नंतर सुद्दां 1-2-4 केसी हांगा परत जाल्ले सेम एरियेन जी ते थंय रावताली थंय. ताजे नंतर इमिडिएटली आमी फर्स्ट ऑफ ऑल पयलें मागीर सॅनिटेशन केलें. सगळे कडेन गटर समज कितें आसा चेक केलें खंय तरी उदक उरलं जाल्यार. आनी ताजे नंतर आमी हांगा सगळें फॉगिंग केल्लें आसा आनी हो प्रोसेस आतां कंटिन्युअस आमी 3 फॉलो केल्लो आसा. आनी सध्या तरी ज्या एरियेन जी ते डेथ जाल्ली त्या एरियेन सध्या नवीन केसी कांय तरी येवना. एक्झिस्टींग कितले केसी आशिल्ल्यो लास्ट वीक पर्यंत एक खडपाबांदार 2 एक्टीव आशिल्ल्यो, तो एक्टीव आसा. ताजे भायर ह्यो आतां डेटा आसा आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटान जो आयिल्लो आसा ताजे बेजिसाचेर. ज्या वॉर्डान टोटल 7 केसी जाल्ले आसा तातूंत भितर 2 क्युअर जाल्ले आसा, एक अनफॉर्च्युनेट डेथ जाल्ली आसा आनी उरलेल्यो ज्यो 3 या 4 आसा त्यो सध्या ट्रिटमेंटाचेर आसा. स्प्रेड जाला डेंग्यू मलेरिया सगळें स्प्रेड जाता. त्या खातीर आमी इन्स्पेक्शन मागिल्लें. इन्स्पेक्शन जालें सगळें जालें पण आज पर्यंत ताजेर कांयच एक्शन घेतिल्ली ना. ताजो आज रिजल्ट कितें जालो की काल पयर एक डेंग्यू पेशंट जालो, खडपाबांद गेलो. अशे कितलेशेच पेशंट थंय आसा डेंग्यू ते सस्पेक्टेड म्हणटा, तरी ते सांगता की सस्पेक्टेड म्हणून. इतले पेशंट जाल्या वाडत आसा. कितलेशेच तुमी पळयतले आज जे आजून आमकां पंचायतीन जॉइन दिवना, पंचायतीचे उरला आनी जाला फक्त म्युन्सिपालिटीचे. आनी म्युन्सिपालिटी आज सीओपी मेळून आयिल्ले आसा आनी सीओनी आश्वासन दिला की आपण जातले बेगीन हें सगळें हें बंद करता. आनी तो कितें म्हणटा की STPचें जें कनेक्शन आसा तें खूब लोकांनी घेतिल्लें ना. तर STP कनेक्शन लोकांनी घेवं जाय आशिल्लें, कारण तुमकां जर तुमचे सोकपीट डेली भरता तुमी डायरेक्ट जर ते आतां गटरान सोडपाक लागले जाल्यार हातून जातलें कितें की आमचे जे फोंडेचे लोक आसा तांचें आरोग्य बिगडटलें, डेंग्यू जातलो, मलेरिया जातलो आनी हातून जातलें कितें की लोकांचे जीव निश्पाप बळी वतले. तेन्ना कर्तव्य आशिल्लें म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलराचें, कर्तव्य आशिल्लें पंचायत मेंबराचें. तुमकां आमी निवडून दिल्या, कित्याक दिल्या? तुमी तुमचो प्रत्येक वॉर्ड खरो निवळ दवरपाक जाय आशिल्लो. हे खरें निवळ जावंक जाय आशिल्लें. 22 तारखेक 22/4 म्हणजे 2 म्हयने जायतले. 2 म्हयने कितें केलें हेंच्यांनी तें म्हाका सांगा. यू हॅव टोटली फेल टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लीक ऑफ फोंडा. मजगती आयज भलायकी अधिकाऱ्यांचो पंगड आनी पालिका पंगडाच्या नितळसाण निरीक्षक पंगडान खडपाबांदाचे नगरसेवका सयत वाठाराची पळोवणी करून फॉगिंग केलें. तिचेर आयच्यान हांवें सकाळच्यान आमी 9:00च्यान आमचे हांगा हेल्थाचे सगळे टिमूच आयिल्ली आसा. एक 20-25 जाण आयिल्ले आसा. आमी म्युन्सिपालिटीचे आमचे सगळे स्टाफ आयिल्ले आसा. इंटेन्सिवली आमी सगळे कडेन फॉगिंग, जस्ट फक्त फॉगिंग अशी न्ही, आतां आमी एलिमिनेट द रूट कॉज म्हणल्यार जो सोर्स आसा तो एलिमिनेट करपा खातीर आमी सगळे आयिल्ले आसा. आमचे बरोबर हांगा आमचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आशिल्ले मॅडम लोटलीकर स्वता हांगा ग्रावंडाचेर आयिल्ली आसा. आयज प्रत्येक कडेन वता थंय आमकां थोडे कडेन एक स्टॅग्नंट वॉटर मेळिल्लें, थोडे कडेन खूब कडेन ते आमी सगळें एम्प्टी करून सगळें सोर्स एलिमिनेट केल्लो आसा. आनी होपफुली आयज प्रत्येक घरान प्रत्येक दारान आमी वचून लोकांक सांगिल्लें आसा की स्टॅग्नंट वॉटर दवरनाका आनी एरिया आपले क्लीन दवरा.
आयज कंप्लीट वॉर्ड नंबर 6 आमी क्लियर केल्लो आसा. थोडोच पार्ट उरिल्लो आसा आतां, तोय आनी थोड्या वेळान आमी फॉगिंग करून कंप्लीट करतले. तशेंच तुमकां म्हणलें त्या प्रमाणे प्रत्येक घरान अवेरनेस करतात. जे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे डॉक्टर आसा, नर्स आसा, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा, स्वता वचून आपल्या हातान सगळे जे बालदी अश्यो भरिल्ल्यो आसा ते एम्प्टी करतात. त्याच बरोबर आमचो जो म्युनिसिपल स्टाफ हो सदांच पयलींच्यान आमचो लोकां कडेन वता अवेरनेस करपाक. त्या धर्तीचे परत आयज फिल्डार आयिल्ले आसा. आमचे बरोबर म्युनिसिपालिटीचे इन्स्पेक्टर आसा, सुपरवायझर आसा. सकाळच्यान आमी प्रत्येक वॉर्ड जे शंकर पार्वती रोड आसूं, मेन लेन 3, 4 सगळे कडेन वचून आमी क्लीन केल्ले आसा. कितली केसीस जाल्यो आसल्यो? केसी एक आमकां 7 मेळिल्ल्यो पयलीं स्टार्टिंगाक, पूण सद्याक एक्टिवली म्हणटा ते 2 एक्टीव आसा. बाकी सगळ्यो क्युअर जाल्ले आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एसटी रिझर्वेशनां राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर आमी केंद्रा कडेन ह्या प्रकरणाचो सक्रीयपणान पाठपुरावो करीत आसात. 2026चे विधानसभा वेंचणुके पयलीं विधानसभेत एसटी आरक्षण लागू जातले. आता फक्त सरकारी अधिसुचोवणी करपाची गरज आसा. ते उपरांत वेंचणूक आयोगाक गरजेचे निर्देश जारी करचे पडटले. फुडल्या कांय दिसांनी सकारात्मक परिणाम मेळटलो अशी आस्त आसा अशेंय तावडकरान सांगले. पूण वेंचणुके आदीं हे जातले वय काय भाजपाचो फक्त आश्वासनांचो पावस? लोकांक प्रश्न पडला. रिझर्व सिटाचो विशय आसा न्ही, तो आमचो विशय न्ही. तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किंवा एज पर इलेक्शन कमिशनानुसार ज्या मतदारसंघात जी हायेस्ट पर्सेंटेज आसा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 म्हणजे पर्सेंटेज प्रमाणे 4 येता जाल्यार ते खंयचे घातले त्या पॅरामिटरानुसार येतले. पण ह्या फावटी जातले 100% जातले. म्हणून जावपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा न्ही. एसटी रिझर्वेशना खातीर आमी फॉलोअप करीत आसात. तांकां रिझर्वेशन दिवपाच्या हेतान पावलां उबारतात. सरकारी प्रक्रियेंतल्यान सगळी कागदपत्रां आनी विशय मुखार वयतलो, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. एसटीच्या रिझर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आणि तांकां रिझर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भूमिकेच्यान पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो थंय तसो ठरावय जालो. ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो. तो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक, की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आणि आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शाहजी हांची भेट घेवप हें ठरलें. पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती तहकूब जाली आणि ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली. आणि एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिझर्वेशनाच्या संदर्भान आसा. ताजेर मागीर सरकारान योग्य ही भूमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा. त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले. एसटीक रिझर्वेशन दिवपाचे बिल 9 म्हयने आदीं पास जाल्ले, पूण आजून मेरेन हो सरकार नाटकां करता. डबल इंजीन सरकार आसूनय काय फायदो ना. मिटिंग्यो जावनूय आजून निकाल कित्याक घेयना? गोविंद शिरोडकरान सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. So Goa government has stated that delegation may meet Amit Shah regarding ST political reservation. So तुम्ही एक ST खातीर खूब वावरपी हो प्रोटेस्ट हो स्टेटमेंट तुम्ही कशें ह्या स्टेटमेंटाचेर म्हाका खरें म्हटल्यार हांसूं काय रडू तें कांय कळना. कारण एसटीक रिजर्वेशन दिवचें म्हणून हें बील जें आसा 9 म्हयन्या पयलीं पास जाल्लें. पास जाल्या बरोबर ताका प्रेजिडेंटाचो एसेंट मेळिल्लो. आतां एसेंट मेळ्ळ्या नंतर कितें उरता फुडलो प्रोसेस की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टीस हांच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडपाचें आसता एम्पावरींग कोण आमचे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कळ्ळें न्ही. ते बाबा खंयचे जे सीट जे आसा ते तेंच्या खातीर एसटी खातीर एज पर देर पॉप्युलेशन रेशो ते तेंच्या खातीर रिजर्व उरतले. अशें समजूं नाका की प्रत्येक वेळा आमी हो जो सगळो हेजो कसलो
एम म्हणून जो पळय आसा पळय काय न्हू तेजो वापर करून अथवा धडपशाही करून हे जर तुमी जर आमकां हे जर करतले नमयतले असो जर तुमचो जर विचार जर आसा जाल्यार तो चुकीचो आसा. आतां लास्ट अशें म्हणटा आमचे जशी बातमी येता त्या प्रमाणे की म्हणटा की ना अमित शहान एकदां होकार दिलो आमचे माननीय हे आसा होम मिनिस्टर आसा तेन्ना जाल्यार तें काम जाता. मागीर इतको कळाव कित्याक करता तर इतको कळाव करूं नजो न्ही. हां काल पयर आसा तो आमचे जे कोण ते BJPचे हे आसा प्रेजिडेंट आसा अथवा CM आसा ते एका मेळून आयले खंय. सो थंयसर आमचो मिनिस्टर जो आसा तवडकर सर तो उपस्थित रावपाक शकलो ना. आतां तो आनी बाकीचे हे आसा ते ह्या विकान फुडल्या विकान हे प्रयत्न करतले करा पूण आमकां निराश करूं नाका कळ्ळें न्हू. जे तरेन तुमी कॉन्फिडन्स तुमच्या आसा काय न्हू आमी दितले म्हणजे दितले ते कॉन्फिडन्सानूच हें आमकां रिजर्वेशन आसा तें तुमी मेळून दिया इतकेंच म्हाका सांगपाचें आसा. जेन्ना तें बील काडूंक नासलें हांव विचारलेलें मरे ताका अमित शहाक जेन्ना आमचें डेलिगेशन गेल्लें पळय काय न्हू हांवें ताका स्ट्रेट उबो रावन सांगलां मरे की तुमी आमचेर गोंयच्या STचेर हें केलां म्हणून तुमी अन्याय केला म्हणून कळ्ळें न्हू. गेली 20 वर्सां तुमी आमचेर अन्याय केलो म्हणून हांवें स्वता तोंडान सांगिल्लें आसा ताका कळ्ळें न्हू. ना आतां आमी बील हें करता कळ्ळें न्ही इंट्रोड्यूस करता हितून तेणी पार्लमेंटान मागीर तें बील इंट्रोड्यूस केलें कळ्ळें. आनी तेच म्हणटा न्ही 9 म्हयने जाले न्ही हें करून सगळें. आतां कित्याक ह्या देशात 4 वळीच्या हेच्या खातीर तुमी कित्या खातीर रावता नोटिफिकेशना खातीर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. म्हापसा बाजाराचो विशय 1 जून पयलीं आमी सुटावो करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. अशा जायत्या आश्वासनांचो पावस आदी लेगीत पडला पूण डायनॅमीक म्हापशेचो आमदार हालचाली करतना मात दिसलो ना. हाचेर थळाव्यांनी पोटतिडक उक्तायली. म्हापसा 4 उदकाच्यो टाकयो बांदपाचे लेगीत आश्वासन मेळ्ळें. तेच पळोवपाक म्हापसा काँग्रेस फुडारी भोंवलो पूण खंयच टाकी ताका दिश्टी पडली ना. खंय रस्त्यांची फोंडकुलां, गटर, कोयर समस्या, जुन्या इमारतीची दशा, स्लॅब कोसळप अशे साबार विशय अजूनही म्हापशा वाठारांत हुमकळत आसात. आतां पावसाळो सुरू जाला आनी परतून गटारां भरून उदक व्हांवपाक सुरवात जातले देखून लोकांनी विटामिनाच्यो गुळयो घेवन तयार रावपाचो उलो फुर्योज जाल्ल्या लोकांनी मारला. हो सोडा 16 टायम्स मोर आसा हो खंयसून येयलो आनी हे वायलेशन करपाचो रायट सरकाराक कोणें दिलो. ही आमची जी न्हंय आसा जे आमची गोंयची न्हंय आसा तेका आमी नालो कित्याक केलो हेका लागून जे आसा हे फिकल कॉलिफॉर्माक लागून आमचे जे म्हापशे जे बांय आसा ते सगळे डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा आनी उदक जे आसा ते पिवपाक उरोंक ना. दुसरी रिपोर्ट आसा हांगा पळया हो पॅरामिटर आसा डिझॉल्व ऑक्सिजन. माळा पणजे एक इन्सिडंट जाला तेतून नुस्तें मरून भायर येयल्ले तेजो रिजन आशिल्लो हो डिझॉल्व ऑक्सिजन. हेजे लेवल पळय 1.2 आसा आनी माळा कितले आशिल्ले जाणा 0.8 म्हणजे कितले लागीं आसा आमी 4.2 माळा जावपा खातीर वी आर व्हेरी क्लोज टू. कळ्ळें न्ही. हे पुरावे एक आश्वासन आसलो 4 टाकयो बांदतलो म्हणून म्हापशेचे 4 कोणशांक 4 उदकाच्यो टाकयो बांदून रेडी करतले. खंय आसा तें हांव फूल म्हापशे भोंवलो आपली गाडी घेवन भोंवलो म्हाका ती टाकी दिसूंक ना. म्हापसान जाली 20 वर्सां न्हू एक सिग्निफिकंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो जावपूच ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी प्रोजेक्ट म्हणटा ते कितें की एक्झिस्टींग जे आसले थंयसून आमी एक न्यू असो एक प्रोजेक्ट केला जितून एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक शकता जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर आमची इम्प्रूव जावंक शकता. सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट ही आयज अत्यंत गरजेची गोष्ट आणि हे गरजेची गोष्ट आसतना अजून पर्यंत झिरो म्हाका दिसता त्या डायरेक्शनान काम केल्ल्या. अजूनही आमी पळयता की खुबशे कडेन उदीक तितूनसून उलटे भायर येता पावसान आनी परत आतां आमी जून म्हयन्यान एंट्री घेतल्या. परत सगळ्यांचे सुवेज आनी सगळ्यांचे उलटे उदीक भायर येवपाचो सिजन आसा. सो सगळे जाण परत एक विटामीनची टॅबलेट घेयात आनी रेडी रावात कित्याक आतां परत हे सिच्युएशन जातलें. अनेक वेळा मुख्यमंत्र्या कडेन बैठक्यो जाल्यो, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन बैठक जाल्यो, दिगंबर कामत तेंच्या कडेन बैठकी जाल्यो आनी डायरेक्टर सेक्रेटरी अर्बन डेव्हलपमेंट हेंच्या कडेन बैठकी जाल्यो आनी शेवटची एक बैठक 6 मेक जाली आनी ती एक्सटेन्सिव्ह सगळी बैठक जाली. मोठ्या प्रमाणात सगळे ऑफिसर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर दिगंबर कामत मुख्यमंत्र्याच्या चेंबरान ही बैठक आमचो म्हापशेचो आमदार डायनॅमीक जोसुआ डिसोजा होय थंय त्या मिटिंगेन उपस्थित आसलो आनी
थंय सगळ्या बाजाराच्या चारूय प्रश्नाचेर चर्चा जाली आनी मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें की म्हापशा बाजाराचो विशय 1 जुनाच्या पयलीं आमी सॉल्व करतले आनी त्या दृश्टीन तुमकां सगळ्या म्हापशाकारांक एक ठोस आश्वासन तेंच्यांनी दिल्लेलें आसा की हो विशय लागतलो. सगळ्यांत पयलो विशय म्हणजे एरियर्स जे आसा. दुसरो विशय हा तो हाऊस टॅक्स आनी रेंट घेता, दोनूय घेता, ते बेकायदेशीर कितकीशींच वर्सां ते घेता, तो विशय सोडयता म्हणून सांगलो. परत ट्रान्सफर ऑफ शॉप विथ ब्लड रिलेशन आनी ट्रान्सफर ऑफ शॉप थर्ड पार्टी अशे 4 विशय म्हत्वाचे आसा आनी हे 4 विशय 1 जुनाच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें की हे जातलें. पण म्हाजो मुद्दो असो आसा की आमचो म्हापशाचो आमदार मुख्यमंत्र्यान जरी सांगलें 1 जुनाच्या पयलीं हें सॉल्व करता, पण तरी आसतना आमच्या आमदारान हें फॉलोअप करूंक जाय आसलें. आतां अनेक वेळा बैठकी जाल्यो आनी आमच्या म्हापशाच्या सगळ्या बाजारपेठ जी आसा वेपाऱ्यांक ह्या आश्वासनां चालू आसा आनी आज शेवटचें हें आश्वासन दिल्लें की जें 1 जुनाच्या पयलीं जाता म्हणून, पूण तें आश्वासन आज म्हाका दिसता विरगळलेलें आसा. बाजारकारांचे जे प्रश्न आहा ते सगळे सुट्टले म्हणून आनी ताका लागून तेंच्यांनी जितेंद्र फहारी हाका देंवोवपाचें कंडिशन घालें की जितेंद्र फहारी आसत जाल्यार तें काम जावचें ना. सो जितेंद्र फहारीक तांच्यांनी देंवयलो तरी आज पर्यंत कांय काम जावना. सो हो जो विशय आसा आतां आमचो आमदार जो आसा तो बाकी सगळी कडेन फेल जाला ते सोडून दिवया. एक बाजारकारांचो इशू कितलीशींच वर्सां जो आसा तोय जर तुमचे कडेन सॉल्व जायना जाल्यार तें पद कित्याक शोभेचें पद तें. सो ताका लागून बाजारकारांक हे बाजारकार कितें आहा हे सगळे जोशुआची टीम आहा ती म्हणटकूच तांच्यांनी तांकां तो फुडल्या इलेक्शनाची आशा दाखयतले की इलेक्शना उपरांत करता. सो त्या आशेन ते बाबडे तांच्याच फाटल्यान रावतले. सो बाजारकारांनी सुद्दां एक कणखर भुमिका घेवपाक जाय, आपल्याक कोणो आसा हे दाखोवपाक जाय आनी रस्त्यार देंवपाक जाय. कारण भारतान अशें आसा की रस्त्यार देंवल्या शिवाय खंयचेंच काम जायना. पण तुमी जर ताज्या फाटल्यान वचून कामां जातलीं अशें तुमकां दिसता जाल्यार हें तुमचें काम केन्नाच जावचें ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजी कांपाल स्विमींग पुलांत जाल्ल्या 9व्या राष्ट्रीय फिन स्विमींग सर्तीत RCC मडगांव स्विमर्सांनी प्रभावी कामगिरी केली. ही चॅम्पियनशीप अंडर वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशन ऑफ इंडियान आयोजित केल्ली. 29 ते 31 मे ह्या काळात ही सर्त रंगली. RCC मडगावच्या खेळगड्यांनी 6 भांगरा, 10 रुपया आणि 8 कांशा अशी वट्ट 24 पदकां मेळयली. 9व्या राष्ट्रीय फिन स्विमींग सर्तीन RCC मडगावान पदकां मेळोवन वर्चस्व गाजयलें. कांपाल पणजे हांगा एक कॉम्पिटिशन जाल्लें तें 28 मे ते 31 मे म्हणल्यार आशिल्लें आनी कॉम्पिटिशन खूब बरें अशें टफ आशिल्लें आनी म्हाका मॅडल्सूय मेळ्ळी म्हाका खूब बरें. प्रवीण ठाकरे. My championship was in Panji, Kampal Panji, and it was on 29, 30 and 31st. I train under Inashwar sir and I'm swimming here from long time. Because of him, I got the chance for taking medals and I got bronze and silver medal in it. And the competition was very tough. From outside people came, but still because of Inashwar sir, I got the medal and I'm very lucky to have a sir like him. Our championship was 29 to 31st at गेल्लो. कशी जाली चॅम्पियनशीप? चॅम्पियनशीप बरी आसली. भरपूर लोक स्टेटांतले पार्टिसिपेट जाले. 19 पार्टिसिपेट जाल्लीं आनी तितल्यान ऑलमोस्ट 14-15 जाणांक मेडल गेले आनी हेच एकदम फर्स्ट टायम थर्ड टायम आमकां प्रॅक्टीस करपाक मेळना. परफॉर्मन्स बरें केलें तेणी गोल्ड मेळ्ळें, सिल्वर मेळ्ळें. त्याच्यान बेगीन भायर सरपाक पडटा कित्याक 2.5 वरां तांकां ट्रेनींग आसता. 4 to 6:30 मेरेन तेंचे ट्रेनींग चालू आसता युनिटान. आनी जे आतां स्विमींग कॉम्पिटिशन जाल्लें जे गोंयांत पयले फावटी जाला ताका मोनोफिन्स म्हणटा. बायफिन्स आमच्या भुरग्यांनी केला आनी मोनोफिन्स एक जे मोनोफिन्स आसता ते 45,000ची ईच आसता. सो ते आमचे कडेन इतले भुरग्यां कडेन एफोर्ड करपाक जायना आनी हे मोनोफिन्स घालून करपाक आमकां सरकारान कितें आदार करचो. कांपाल पेंजीम आसली आनी चॅम्पियनशीप 29, 30th आनी 31st मेयाय आसली आनी हितून म्हाका 400 मीटर बायफिन्सा सिल्वर मेळ्ळ्या आनी
4 into 100 by fins relay silver medal. बरं आले व्हेरी मोटिवेशनल and very tough like 10-30 alone. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. फुडले कांय दीस हलको ते मध्यम पावसाचो देट चालूच उरतलो. दमट परिस्थिती तिगून उरतली. हवामान विभागान येलो अलर्ट जारी केला. कांय सुवातींनी गडगड आणि वादळी वारे घोळपाची शक्यताय आसा. उष्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली. सकाळी थंडसाण पातळटली. IMD अदमास उक्तायला. तापमानात उणाव जातलो. शुक्रारचे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. राज्यांत हलको पावस, गडगड घालत पावस, वादळी वाऱ्याची शक्यताय, घेवची खासा जतनाय. दमट परिस्थिती. येलो अलर्ट जारी. सकाळी थंडसाण. तापमानात उणाव. शुक्रारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.